गोंयांत नुस्त्याची दर मळबाक तेकिल्ल्यान सामान्य लोकांक बरोच फटको बसला। नुस्त्याची दर ही आयकून लोक आता कितली म्हारगायकी सायबिणीची फुगडी तिडकीन गावपाक लागल्या। या आडवेळ्या पावसाक लागून चडशा व्यवसायिकांचेर बरोच परिणाम जाला, खास करून शेतकार आनी नुस्तेकार। लोकांक आता बांगडे, लेपो, ताल्ल्यांची दर लेगीत परवडना, तशेंच इसवणाची दर 1000 रुपया किलो जाला। हे सगळे मजुरांचो उणाव, जेटीर तश्योच पार्क केल्ल्यो बोटी आनी मुखेल कारण म्हणजे दर वाडोवन कमिशन घेवन म्हारग विकपी लोक। ह्यो सगळ्यो दरीची वाड उणी करूं येता। फकत सरकारान सगळ्यांक एकूच दर सँक्शन करप भोव गरजेचें आसा, असो उलो आता थळाव्या फेलिक्स गोन्साल्विसान मारला। सायकलान जाल्लो थोडो सायकलान लागून मातशें म्हारग जालें। पयले बोटी भितर हाडल्यो, नंतर बीच में मदीं दिवाली येयली, दिवाली घेवन गेले, मानाय नाही, बोटकार म्हणटा मानाय न्ही म्हणून आजून बोटकार परती रिप्लेस जावना, परती कंटिन्यू करपाक म्हणजे नुस्तें लेस येता मार्केटान, तो रेट हाय जाता। कसो रेट रेट आता बरोबर रेट पाहिजे मरे बाबा। बांगडे देखून म्हारग, लेपो देखून म्हारग, आमचे इसवण म्हारग, 1000 रुपया 1100 रुपया इसवण मार्केटान। पयलीं कितलो आसता? पयलीं आसताले 700-800 ते केन्ना पण म्हाजोक जाले जाल्यार 700-800 आसताले। केन्ना जेवण वयताले 500 जाताले। कोण मारे पावलो आता तो म्हारग जायत वयता। आता बोटकार जेन्ना परते माना येयले न्हू तेन्ना बोटी सगळ्यो सुटल्यो, तेन्ना मातशें बोटी रेट घेवन जाय, मातशें लेस घेवची बी आसली। तेका लागून डिमांड करता तो डिमांड करता, तुका जाय म्हणून तूं व्हरता, सांगूंक जायना ते सांगता रेट घेवन येवचें पडटा हिंगा। कमिशनाचे सगळे तांकां 8-9% कमिशन काडटा ते म्हारग विकल्यार तांकां फायदो आहा। ते कमिशन एजंट कमिशन काडटा, जितले म्हारग वयता तितले तांकां प्रॉफीट न्हू, एजंटाक प्रॉफीट, आमी लॉस जाता। ते कोण नकोय कमिशन जितले 500 रुपयाची वस्त ते 1000 विकता, 1000 रुपया ताका येयले जायले ते आतां कितल्या लाखांचे तांकां उगीच पर्सेंटेज आसता, 7-8%, 9% कमिशन काडटा ते, ताका लागून ते म्हारग जाता नुस्तें। असो प्रायस केन्ना पर्यंत प्रायस घेवपाक जाता, एक आयडिया आहा, गव्हर्मेंटान सँक्शन करपाक जाय एक रेट। आतां कारवार गेलो जायत न्हू, कारवार तुका रेट आयज 500 रुपया इसवण आहा, 500 रुपया इसवण वयर कोणीक ना, 450 विकता, 480 विकता। व्हरपी आहा बी आमी आतां व्हरपी आहा ते बी उणे रेटीन मागता, 450 मागता, कित्याक आमकां अरावंड मार्केटाक 500 रुपया विकूंक जाय। कोणाची मस्ती लागता जाल्यार लास्ट 500 रुपया अरावंड तूं डिमांडार विकलो जाता, गेली रिस्क घेवन। पूण तिका कोण 550 रुपया विकपाक ना तुका। गव्हर्मेंटान रेट एक फायनलायज केली, फूल वीक आख्खो वीक एकूच रेट आसता, ते कितलेय पडो, लॉट पडना, थोडे जावं चड जावं, उणी जावपा ना, 500 रुपया लास्ट रेट अशें। आमचे गव्हर्मेंट खबर घेयना, गव्हर्मेंटान सगळ्यांनी गेले भत्ताय घ्या, कितें कोर्टान भत्ताय न्हू, सगळ्यांक गेली कमिशन हे ते दिवन गव्हर्मेंट खबर घेता, कोणाक पडलेलें ना। थिंगा होलसेलर पळोवपाक जाय, जायते भशेन चीट मारता, जायते भशेन बॉक्सांचे पयशे घेता, मामांक मामांक बसयता, तुमी खबर घेयना, सगळ्यांक कमिशन वयता। ते कमिशन वयता म्हणून हो बाजार पाड पडटा आनी वाडटा रेट, जे रेट वाडटा ताका लागून, हे कामाक लागून। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।